40तले एकूण 21 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ज्यो आसात त्या 21 कॉन्स्टिट्युएन्सीजच्या कॅन्डिडेट कोण आसपाक शकता तेच्या संबंधातली चर्चा इलेक्शन कमिटी मुखार जाली। फाटल्या कांय दिसां पासून 8-15 दिसां पासून जो एक्सरसाइज चालू आसा तो एक्सरसाइजचो रिपोर्ट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे सगळ्या इलेक्शन कमिटी मुखार दवरले। साधारण 1.5 ते 2 वरां ही मिटींग आमची जाली आनी त्या प्रमाण जी नांवां आमी प्रपोज केल्ली आसा ती स्टेट इलेक्शन कमिटीन आनी जी आमी नांवां आमच्या पार्लमेंटरी बोर्डा मुखार दवरपाची आसात ती नांवां हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार दवरता। मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार, आल्दोना श्री ग्लेन टिकलो, थिवीम किरण कांदोळकार, म्हापसा एडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा, शिवोलीम श्री दयानंद मांद्रेकार, कलांगूट श्री मायकल लोबो, सालिगांव श्री दिलीप करोडेकर, पणजी श्री सिद्धार्थ कुंकळकार, तालिगांव श्री दत्तप्रसाद नाईक, सांकेनीम डॉक्टर प्रमोद सावंत, बिचोलीम श्री राजेश पाटणेकर, ही नॉर्थ गोयची जाली। साउथ गोवा शिरोडा श्री महादेव नाईक, सांगेम श्री सुभाष फळदेसाय, कुर्चोरेम निलेश काब्राल, कुंकोलीम श्री राजन नाईक, फातोर्डा दामोदर एलियस दामू नाईक, कुर्तोरीम आर्थूर डिसिल्वा, वास्को कार्लुश अल्मेदा, दाबोलीम मॉविन गुदिनो, मुरगांव मिलिंद नाईक आणि कोर्तालीम श्रीमती अलिना साल्दान्या। जे रिमेनिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात तेज्या संबंधातले प्रोसेस आनी सगळो प्रोसिजर जो आसा तो चालू आसा आनीक 9 तारखेर स्टेट इलेक्शन कमिटीची परतून मिटींग जावपाची आसा आनी तातूंत उरिल्ल्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात त्यो सगळ्यो डिस्कस जातल्यो आनीक फुडल्या 1-2-4 दिसां भितर जो बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रोसिजर कंप्लीट करतले त्याच्या आदाराचेर 9 तारखेच्या मिटींगेन आमी बाकीच्या नांवां जी आसात ती प्रपोज करतले आनी ती स्टेट इलेक्शन आमच्या पार्लमेंटरी बोर्डा कडेन धाडपाची आसात। आमच्या म्हायती प्रमाण पार्लमेंटरी बोर्डाची मिटींग 10 तारखेर जावपाची आसा। इतले मजगती सभापती अनंत शेट प्रतिनिधित्व करता त्या मयेच्या उमेदवारी वेल्यान बीजेपीच्या मिटिंगेत बोवाळ जालो। मयेच्यान आयिल्ल्या कार्यकर्त्यांक मिटिंगेत प्रवीण जाटये कित्याक नाका म्हूण विचारले। तांणी कांय कारणां सांगली। बसकेत उमेदवारांच्या नांवा वेल्यान बरोच वाद जालो। बीजेपीचो मयेचो फुडारी प्रेमानंद मांद्रेकर घेराव घालो। निमणे मयेच्या सिटाचो निर्णय जालो ना। 8 जानेराक तांकां परत आपयला। त्या खातीर फाल्यां सकाळी पक्षाचे हे वचून नांवां काडटात जे मंडळ समिती आहा सरपंच पंच आनी जे प्रमुख कार्यकर्ते आहा तांची नांवां काडटात आनी तितल्या जाणांक आपयतले। आनीक कोणाक सांगता पळय आनीक कोणाकूय जर कितें सांगपाचें आसा इंडिविज्युअली वचून कितें जाल्यार तुमच्यांनी अपॉयंटमेंट घेवन बायकातून मेळूं येता पूण बोवाळ जावचो न्हय ते
ते आमकां हे ठरोवपाकूच तितल्या जाणांक आपयतात. तुमचे जे पळय कितें आसा पळय न्ही, हे कोण आहा पळय ते तुमकां तांकां तुमी सांगा. सगळे सारखे जातले, तुम्ही शांतपणे हे विशीं अनंत शेटाक विचारल्यार ताणें प्रतिक्रिया दिवप टाळ्ळे. आमी सगळे रावले आमकां कळ्ळें की तुमच्या सपोर्टरांक BJP जाता, तुमकां प्रवीण जाटयो कित्याक नाका हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? अरे मग हांव आतां कांयच सांगपाक जायना. तुमी कितें स्टँड प्रोसेस चालू आसा न्हू. सो सगळ्यांची कॉन्स्टिट्युशन नांवां ऑलमोस्ट क्लियर जाता. तुमच्या कॉन्स्टिट्युशन अजून कित्याक रावना? ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.